आणि तुम्ही म्हळ्या की एक मातसो तरी जर उजो लागलो जाल्यार सगळे भस्म जावपाचे, पण उजो लागला सध्या आणि तो उजो लागला तो स्पेशल इन्व्हेस्टिगेशन टीमी जे तुमचे कर्मचारी अरेस्ट केल्यात ते. ना आय एम व्हेरी क्लियरली सेईंग की तुम्ही नवीनच मंत्री जाल्यात. जेन्ना ह्यो गजाली घडटाल्यो तेन्ना तुम्ही मंत्री नाशिल्ले, पण तुम्ही जेन्ना आज हे सगळे म्हाका दिसता हे तुम्ही चिंतूकच नाशिल्ले की असले कितें तरी प्रकरण भायर सरतलें. सो इनिशियली जस्ट गोंयकाराक समजुपा खातीर हे कशें घडलें? ना म्हाका खबर नाशिल्लें अशें कांय ना. म्हणजे म्हाका केन्ना तरी दिसतालें द वे इट वॉज रेफर्ड नाव एटलीस्ट इट इज प्रोटेक्टेड एंड देर इज अ विजिलन्स ऑर देर आर कॅमेराज इन्स्टॉल इट. एंड वेन आय यूज टू विजीट डॅम म्हणजे एक 25 वर्सां पयलीं करताले न्ही तेन्ना आमीच बूक काडून हाडटाले, आमीच पळयताले. देर वॉज नो बडी टू एसिस्ट ऑल्सो अँड नो बडी वॉज वॉचिंग दो म्हणजे मॅनपॉवर आशिल्लो बट दे वर नॉट कन्सर्न अबाउट दॅट. बट इवन इन दीस सिनेरियो द डॉक्युमेंट्स आर गेटिंग म्हणजे स्टोलन. 2020 बूक नाक जाता ही एक अजापाची गजाल. आनी तातूंत भितर द डायरेक्टर तेन्नाचे म्हणजे तीच कंप्लेनय करता आनी पोलीस जावं बाकीची यंत्रणा आसा ती तेन्ना एक्टीव जायना. ताज्या नंतर खुबसो लॅप्सय जालो. म्हणजे दीस वॉज गोईंग ऑन आय फील फॉर लास्ट 20-25 years. नाव लॉट्स ऑफ थिंग्स मे कम बट वी वील रियली म्हणजे दीस इज नॉट अ म्हणजे एक आनी दोन प्रॉपर्टीचे न्ही. आमचे इम्पॉर्टंट डॉक्युमेंट तातूंत मिसींग जातात. कोणाची प्रॉपर्टी कोणा नांवार वता सगळी एखादे वेळ हांगचे जे प्रॉपर्टीज कोणाच्यो ते पुर्तुगालाक वचून रावले जावं खंय गेले अँड दे डोंट नो अबाउट देर प्रॉपर्टीज ऑल्सो. दीज प्रॉपर्टीज आर ग्रॅब्ड. खुबशे म्हणजे गोष्टी हातूंत उजवाडान येतल्यो. आय कॉंग्रेच्युलेट इनफॅक्ट डॉक्टर प्रमोद सावंत फॉर इज म्हणजे जातूंतल्यान जे बरे तरेन ताणें एक डावट आसा आनी तातूंतल्यान एक स्टार्ट केलें खंय तरी. खुबश्यो गोष्टी डॉक्टर प्रमोद सावंतान इनिशिएटीव घेवन मार्गाक लायल्यो आनी सिरियसली ताच्या फाटल्यान सगळी टीम लायिल्ली आसा. आनी आमकां खऱ्यांनीच आयज कळपाक लागलें I will have to play an important role in this also, and we will take this matter very seriously. It is concerning to every Goan. Every Goan should be vigilant about all these things because it is not a matter what I am going to lose. The Goa is going to lose for all this. त्या खातीर हे जे पळय लँड ग्रॅबर्स आनी वॉट हे लँड ग्रॅबर्स हे जे पळय माफिया जाल्ले आसात they are selling these properties to outsiders. It is not म्हणजे म्हाका म्हजे सायडीची प्रॉपर्टी थोडीशी घेतली जर जाय ती गोंयकाराक वतली पूण हांगचे डोंगराचे डोंगर किंवा शेतांचे शेतां व्हडली प्रॉपर्टीज प्रायम प्रॉपर्टीज कोणाच्याय नांवार वता आनी ते सगळे आमकां आमीच आमच्या गोंयान भितर मिसप्लेस जातले काय कितें. करेक्ट. आणि एक मुद्दो जो म्हाका सुभाष दिसता की जाचेर तुमी सुरवात बरी केली की तुमी स्वता गेल्ले की डिजिटायजेशनाचे प्रपोजल घेवन. आज परिस्थिती अशी जाल्या की तुम्ही जशें म्हळें की एक बुकच ना जाला सो ताजो कांयच पत्तो लागना. दुसरी गजाल आमी पयली की बुक्स भायर वताले तातूंतले डॉक्युमेंट्स रिप्लेस जाताले आनी फॉर्ज जावन परत ते वताले. सो कोणें जर आर्कायव्सा वचून जर फाल्यां सर्च जरी मारली जाल्यार त्या सर्चा भितर सुद्दां आमकां मेळटाले ते डुप्लिकेट फॉर्ज्ड डॉक्युमेंट्स. हें जालां. आता आतां मुख्यमंत्र्यान स्टेटमेंट केला की देर आर मोर दॅन 90 प्रॉपर्टीज ज्यो आतां मेरेन कळ्ळ्यात एसआयटीक विदीन 8 days. 8 दिसां भितर 90 प्रॉपर्टीज कळ्ळ्यात आनी कितले भायर सरतल्यो खबर ना. तातूंतली कितली विकल्यो कितली विकपाच्यो आशिल्ल्यो कितल्यांची म्युटेशन जालें कांयच आमकां अजून खबर ना. सर्वे नंबरय सरकार म्हणटा की आमी पब्लीक डोमेना भितर घालतले सो दॅट लोकांक जाणीव जावूं दी.